भारत 2047 ही संकल्पना आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदीजीची आसा आणि हाज्या खातीर लोकांक अवेर करपाक, लोकांक जागृत करपाक आमी पळयता की प्रत्येक अर्बन एरियान, म्युनिसिपालिटीनी, प्रत्येक पंचायतींनी अश्यो ह्यो गाडयो आमी हाडटात आणि हे इतलेंच दाखोवपाक आनी आमचे जे कितें 2014 टू आज पर्यंत ज्यो स्किमी आमच्या देशान सुरू जाल्या, आमच्या भाजप सरकारान सुरू केल्ल्यो आसा ह्या 10 वर्सांक, ह्यो स्किमी सगल्यो लोकांक हांगा दिसून येता, कळटा. हांगा एक ऑडियो विज्युअल आसा जे लोकांक दिसून येता की बाबा आमचे माननीय प्रधानमंत्री कितले दीस रात ते जे कशे कश्ट करता ते आमकां सगळ्यांक खबर आसतली काय अर्द लोकांक खबर नासतली की ते मोर दॅन 18 आवर्स काम करपी व्यक्ती आणि ते जे तांच्या मार्गदर्शनाच्या खाली आमचे भारत ज्या तरेन सुपर पावर जावपाच्या मार्गार फुडें सरला, नंबर सद्या तरी आर्थीक स्थितीन नंबर 5 जाला आणि आता म्हाका दिसता बाय जे तांचे संकल्प आसा, तांचे जे स्वप्न आसा की विकसीत भारत 2047 जे कितें तांचे मनान आसा आमच्या भारताक सुपर पावर करपा खातीर जे कितें गरज आसा, जे कितें लोकां पर्यंत पावपाक जाय, जो डेवलपमेंट जावपाक जाय, ते म्हणटा की वासुदैव कुटुंबकम म्हणजे फुल एंटायर युनिवर्स इज वन फॅमिली. ते म्हणटा अंत्योदय तत्व म्हणजे प्रत्येक स्कीम जी सरकारान सुरू केल्या ती केंद्रीय सरकार आसूनी की राज्य सरकारान आसूनी ती स्कीम प्रत्येकाच्या दारान, प्रत्येकाच्या घरान पावपाक जाय आणि हे लोकांक कळपाक जाय ह्या आमच्या सरकारान कितें आमच्या लोकां खातीर स्किमी सुरू केल्या. ते आमचे उज्ज्वला योजना आसूनी, आमच्या महिलां खातीर घरान इलेक्ट्रिसिटी आसूनी, हर घरान डिजिटलायझेशन आसूनी, हर घरान उदक आसूनी, हर घर नल से जल आसूनी, की बाकीचे आयुष्मान भारत आसूनी, की अश्यो इतल्यो हजार आनी शेकड्यांनी स्किमी आसा. आतां तर आमी नांव घेवपाक गेले जाल्यार एक दीस पसून पुराय जावपाना इतल्यो ह्यो मेजर स्किमी आसा ज्यो प्रत्येकाच्या घरान पाविल्ल्यो आसा, ताजो फायदो जाल्लो आसा. त्यो ट्रिपल तलाक आसूनी की प्रत्येकाचे घरान आमच्या महिलांक सिलिंडर आसूनी की उदकाचे इलेक्ट्रिसिटी, मुद्रा योजना, ह्यो सगल्यो स्किमी आसूनी, अटल आसरा योजना, PM प्रधानमंत्री आसरा योजना आसूनी, ह्यो सगळ्या स्किमीच्या मार्फत लास्ट मनशा पर्यंत ह्यो स्किमी पावोवपाचें कर्तव्य आमचे प्रत्येक इलेक्टेड मेंबराचें, प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसराचें आणि हे तांचे कडेन पावयतले. आणि जेन्ना एक ग्रामीण भाग आणि शहराचो हो गॅप जेन्ना ब्रिज जातलो, प्रत्येक मनीस प्रत्येक मनशाचे व्यक्तिमत्वाचे जेन्ना डेव्हलपमेंट जातलो तेन्नाच खरेच अर्थान आपल्या वाड्याचो डेव्हलपमेंट जाता, आपल्या देशाचो डेव्हलपमेंट जाता. आणि त्याच भशेन स्वच्छ भारत अभियान तांणी सगळ्यान पयलीं सुरू केल्लें. ते म्हणटा की एक स्वच्छ देश म्हणल्यार समृद्ध देश आणि जेन्ना आमचो खऱ्या अर्थान प्रत्येक वाड्यार स्वच्छ भारत अभियान आमी सुरू करतले आणि ताचे खऱ्या अर्थान क्लेनलीनेस आमी पळयतले. कंपल्सरी फंक्शन करनासतना आपल्या आपूण लोक जेन्ना हे आपल्या भितर इनकल्केट करून स्वता जावन हे सगळे आपलो परिसर शुद्ध दवरपाचे सुरू करतले तेन्ना खऱ्या अर्थान आणि स्किमी जेन्ना खऱ्या अर्थान प्रत्येक लास्ट मनशाच्या घरा पर्यंत पावतल्यो तेन्नाच आमचे देश समृद्ध जावन खूप विकासाच्या मार्गार वतले आणि वी वील बी अ सुपर पावर इन नो टायम. हांव माननीय प्रधानमंत्रीचे खूप तांकां अभिनंदन करता की तांणी हे इतले स्किमी आमच्या लोकां पर्यंत पावयल्यात, जे तांचे विकासाचे जे मार्गार आमचो देश व्हेला आणि आमच्या लोकांक प्रोत्साहन करून इतल्यो स्किमी आमच्या लोकां पर्यंत पावयल्यात ज्यो केन्नाच आमी पळोवंक नाशिल्ल्यो. हाजे खातीर तांचे खूप अभिनंदन. तांचे आणि तांचे पुराय कॅबिनेटाचे, पुराय मिनिस्ट्रीचे अभिनंदन. आमच्या गोंय राज्यान आमचे माननीय आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी आणि तांची फूल कॅबिनेट आणि तांचे फूल सगळे डिपार्टमेंट्स तांचे अभिनंदन की ह्यो स्किमी आमच्या लोकां पर्यंत पावता.